गोयच्या या विकास यात्रेत तुमचो सगळ्यांचो असोच सहभाग आसचो। हाज्याय फुडें अनेक मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सहभागी जावचे अशी हांव खात्री बाळगितां आनी म्हज्या सगळ्या तरणाट्यां मागता की तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो गोयच्या विकासात आसचो। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न विकसित भारत विकसित गोवा म्हणजे तांच्यांनी तर म्हटलां की विकसित भारत 2047 आमकां विकसित गोवा 2037 पर्यंत करपाचो आसा आणि ही जबाबदारी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याच्या बरोबर मंत्रीगणातल्या बरोबर समेस्त गोंयकारांची आसा। त्या सगळ्या गोंयकारांनी ती जबाबदारी सांभाळची की गोंयांत टॅलंटेड आणि हुशार लोक हे तेन्नाय आशिल्ले। गोंयांतली आर्किटेक्ट कला ही त्याच्या वेळारूय बी तितकीच मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आशिल्ली। म्हणून तर टेम्पल्स ऑफ गोवा हे बुक आता आमी रिलीज केले। साबार पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत गोंयांतली ती नावाजलेली टेम्पल्स आसा। ह्या नावाजलेल्या टेम्पल्साचे म्हणजे आमी हाजे फोटोग्राफ्स हांगासर रिलीज केले। किल्ल्यांचे अस्तित्व नष्ट जालां। छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराज आणि ताज्या उपरांत काही फोर्ट हे पोर्तुगीजांनी बांधले पण हे सगळे म्हणजे लोकांक कळचे इतिहास ज्यांचो नामनिश जाला सुद्धा थंय सुद्धा ज्या जाग्यार आशिल्लो फोर्ट हे लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे गोमंत दुर्गेच्या वाटेवरती हे पुस्तक आज आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन रिलीज केले।